मोगच्या भाव बिंडो तुमच्या संगाता आयज आमची साखळेची भाव भयणां सेवादन करता. ह्या खुशालकाच्या दिसा देवान तुमचेर बेसांव घालचें, तुमचे कुटुंब उजवाडान भरचे आनी ह्या पवित्र बलिदानाचो फळ तुमकां भरपूर मेळचो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक एक पवित्र दिसाचे भेटेक माये मोगाचो येवकार. आमचे कुटुंब कृपेन बोलेली करूंक आमचो प्रयत्न वाडोवया. आयज आमी नव्यानाच्या निमाण्या दिसा आसा. आयचो सेवादर देवाचे उतर कुटुंबाक उजवाड ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आपयता. देवाचो सोब मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. म्हणजे देवाच्या शब्दान एकाच कुटुंबाक जोडून घेतलो आनी कुटुंबीक जिवीत ताणें उजवाडान आनी पवित्रायेन बोल्ले. तो मनशाक कुटुंबाक पोरजाक उजवाडाचो उजवाड दोन मितान आनी दिसपटे जिवितान आमच्या जिवितान उजवाड ताचे सोब आमचे कानार सोंपता. ताचे जोडच्या उजवाडाक आनी उक्ती रावूंक ह्या मितांतल्यान आमी भक्तीन आनी भावार्थान मागुया. आमचे कुटुंब, आमची घरां, जायते बावटा, जायते संवसारी वस्तूंनी आमी नेट वयता. पूण सबार बावटा आमी क्रिस्तीचे गुणांनी आमचे कुटुंब नेटोवंक चुकल्या आनी हाकाच लागून जायतो काळोख आमच्या कुटुंबांनी आयिल्लो आसा. एकामेकाक रेस्पेद मान दिवंक आमी चुकल्या. आवय बापूय भुरग्यांक सजवून घेना. तरणाटी आमची आवय बापायक आयकना. कुटुंबान आमच्या जायती बावटा दुबाव उबरो आसता. एकामेकाक बोगसूंक आमी फाटीं रावल्या आनी असलो काळोख आमच्या कुटुंबान भरला. शांती आमच्या कुटुंबान ना. आमचे कुटुंब क्रिस्ती सुगुणांनी नेटूंक आमी चुकल्या म्हूण देवा लागीं मोगसणे मागुया. हांव बाकी सोडपुत्या देव आमची काबूल करूं, आमची बात मोगसो आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सोऱ्यासपण आमच्या दोयाल बाबा तुजो पूत जेजू
येतलो तेन्ना तो वाडटलो तो ते सासणी जिविताचें जेवण घेवंक आमकां भाव जावच्या तुजे कुरपेन आमची काळजां तयार कर. हे मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी तो गरो दिवं. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांत. बाकीऊन सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. जिविताच्या शब्दा विशीं संदेश. तो ओरोवपाक जावन आसलो. ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगळटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखले आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सवे आसले आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हळ्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोषभरी जावचे पासत आनी तुमचो संतोष पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां परगट करता. तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत पोटतिरें कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळे पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्वराच्या घरांत सदांकाळ म्हजें ठिकाण. चौथी म्हणुया. पांचवी चार तुजी चोरवणां. तुय म्हाका विसो तूं दिताय. थोड उदका सोरी पावयताय. तुय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. काळोखान पडट्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. सासणाचे बिराट म्हाका गावले. ओर्शीत कर म्हज्या देवाचे. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचे. जबाब. उद्गार. Jesus.
क्रिस्फोर तुमचे सोबी आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें म्हजी उतरां आयकोता आनी तांचे पोरमोणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो आंव्र आयलें बादोड येवन त्या घरार मारले तरी तें मोडलें ना कित्याक तें घर कोडपार बांदलोलें पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलोना तो आपलें घर रेबेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको पावस पडलो आंव्र आयलें बादोड येवन त्या घरार मारले आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाड बागेवन फ्रांसीस सावेराच्या भोगतानो आयज आमच्या नोवेनाचो नवो दीस आनी निमणो दीस म्हणटकूच आमी सगळीं हांगां एकठांय जाल्या आमची ओत्मीक तयारी करूंक फाल्यांचो दीस पोरबेचो दीस आनी पोरबेच्या दिसाक पोरबेच्या समयार आमी सगळीं खुशालकायेन आनंदान खुशालकायेच्या नादार एकठांय जाता आनी ही परब समोरवता पूण न्हय फकत भायली तयारी न्हय फकत सान्नां न्हय फकत सोरपातेल पूण भितरली तयारी पूण जावंक जाय आमची आनी ह्या खातीर 9 दिसांची ही तयारी आनी 9 दिसाक नोवेना जेन्ना आमी करता तेन्ना एक एक दिसाक आमी एक एक विशयाचेर आमी बारीकशी नदर मारता आनी आयज जेन्ना आमी ह्या निमण्या दिसाक एकठांय जाल्या आयजूय आमकां एक विशय आसा आनी तो विशय म्हणल्यार देवाचें उतर आमचे कुटुंबांक उजवाड देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांक उजवाड देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांक उजवाड म्हणजे the word of God, the scriptures is a light to our families देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांक उजवाड